Sotmantan deva, Sorpudvedar Bapa, Sargaran Jesu Bikincha, Krista, Rustara, Tajaklet Tamcha Krista, Smia, Tachaklas Ta Putam, Povitat Ringo Chasamya, Sambalo, Anko Angkor Metan Meretan Zanmalo, Sarmalo, Pos Kos Platane Platakal Tane Kosle, Kosusle, Taka Taka Kursa Kutsa Zollo, Zollo, Tomelo, Tomelan Antaka Takanikiplo, Nikipilo, Tomele Tomella Madiolo, Modeleolo, Stresa Tislesa Melatlo Melatlo, Jonsalo, Juntalo, Sorgat Sorga Zollo, Chollo, Suppadeva Sorpudvedar Deva Chwajon Bapa Busla, Chaujan Busla, Twintian Juenchi Junchi Milenchi Melenchi Mutsuli Musmingatalo, Korunetalo, Sotmantan Satmantam Povitatmia, Povitratnia, Katolik Catholic Povit Sobe, Sube, Bokchate Boktorcha Eksar, Exar, Patkache Patkache, Boksone, Purichen Purichen John John Pon, Pon, Sasna Sasnanche Chen Bit, Chivit, Amen. Amen. आमचे बाबा सर्गींच्या चेना पवित जावं चेराज आमकां जुकूय सर्गाता तशी संवसारान जावं आणि आमचो दिसपट्टो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरेक पेमलेले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज जेजू बागेंडी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेमलेले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज जेजू बागेंडी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक प्रेमलेले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज जेजू बागेंडी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मेमा बापान पुत्रान पवित आत्म्या आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन आजच्या दिसाचे संतोषाचे मिस्तेर आमी नियाळुया पयलो मिस्तेर बोडया गाब्रिएलान आंकवा मरे खबर दिली की देवाचो पूत कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस जाली आमचे बापा सर्गींच्या चेना पवित जावं चेरास आमकां येवं जे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आनी आमचो दिसपट्टो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये स्तो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरेक पेंबलोले श्रेस पोच तायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचा पूज जेजू बागेंदी मरे देवाचे माये आमोप्या हाती विनती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापान पुत्रान पवित आत्म्या आदी आतां सदां सर्वता आमेन ओम जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां आमकोनांतल्या सगळ्या आत्म्या स्वर्गावर करून चोर गरज आसलेल्यांक दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशीक भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारां जावं. आनी आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चेदैसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोद कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हणजे जेजूस बोगोश आमकां निवार आमकां इमकोणांतल्या उज्यांतली तिसरो मिस्तेर. आंकवार मारिया बालका जेजूक बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मोदें प्रसूत जाली. आमचे बाबा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, चे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेंडी मरे देवाचे माये, आमोपे हाती विनती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो चितायेसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो
आनी सदोवचो पूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आमो प्यादी विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आमो प्यादी विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आमो प्यादी विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोवचो पूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आमो प्यादी विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या आदी आता सदा सर्वता आमेन. ओम जे जेजूस बगोश आमकां निवारम कायम करांतले अवजांतले सगळे आत्मा स्वर्गावर बो करून चोर गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवा मारियान बालका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सिमाच्या हातान दिलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेंत माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोच्या देंसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोवचो पूत जेजू बागेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओम जेजू बगोश आमकां निवारम कायम करांतल्या उच्चांतली सगल्या आत्म्या स्वर्गावर बो करून चोर गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबेचे दिसा सांडले उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, चे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पोजतायसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या आदी आता सदा सर्वता आमेन. ओम जेजूस बोगोश आमकां आनी वर आमकां एमकोनांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्या सर्गावर बकून चोर गरज आसलोल्यान नमान राणी कापची माये तुगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो असो आमी पोटेची वेची बालकां तुका ओलो माता ह्या दुखाच्या कोणान रुद्दन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दयाचेरींचे काकुची नदर घाल तूं कोण वाल्यान म्हाका दुलोवपाक वाय मरे पोटसा प्राणचा पूत जेजू आमकां दाखय क्रिस्तांव जाल्यान ते आमकां समजचे पाप सगळ्या संकल्पा खातीर आमच्या वा सर्गींच्या जेना पवी जावं चेराज आमकां जिगूय सर्गाता तशी संवसारान जावं आनी आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सरेस पोजतायसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोचा आपूत जेजू मागेंदी मरे देवाचे माये आम्हा उपयाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापान पुत्रान पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सर्वता आमेन. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या ह्या नविनांत किरीत भाशेन आज मिसाची मांडावळ आनी आयज नवें भेटयता सेंट फ्रांसीस de Assisi समुदाय इग्रेजा 1 आनी 2 हांगासर रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर किरीत भाशेन तांच्या आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरे भलायकीन तांकां दवर आनी राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आयचे दिसा आमी उगडास करता आज आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता ती मागूंक लायतात. ॲशली डिसोजा आनी आल्बर्ट डिकोस्टा किरीत भाशेन
तांचे खातीर मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकीन तांकांय राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर. जायतो पावस पडटा, जायते कडेन बुट्टी आयल्या. आमची बाबा भयणां कोश्टवतात. ह्या आमच्या बाबा भयणां खिरीत भाशेन देवान आलाशिरो दिवंक आनी जांकां जांची घरां बुडल्यात, जी कोण आसरो सोदतात तांकां आसरो मेळूंक तांचे खातीर मागुया. आज आमचे मदेकार फादर प्रिन्सन आसा. किरीत भाशेन तो पातकूर कुट्टाडे इगोजेन किरीत देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागुया. आयच्या दिसा देवाचें उतर आनी ताची मोडणी करून तो आमकां दितलो. तर देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून ताचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमकां म्हणटा मारयेचो दुसऱ्या सवें हुस्को शुभ वर्तमान परगटूंक उलो दिता. मारिया दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोल्लोली वस्तोरी. शुभ वर्तमानान नदर घातली जाल्यार तिका आपले मावशे भयणीचो हुस्को, तिका देव मंदिरान सांडलोल्या पुता जेजूचो हुस्को, तिका काना गांवांत गोरचेक सांपडलोल्या व्हंकल न्हवऱ्याचो हुस्को, असल्या साबार तरेच्या हुस्क्यांक वतीन बोल्लोलें तिचें काळीज जावन आसलें. आपल्या हुस्क्यान बोल्लोल्या जिविता उद्देशी ती पयली शिव वर्तमानाची परगटणार जाली. आमच्या कुटुंबान, समुदायान आनी समाजान गरजे आकांताक आनी कश्टांक आडकोळींक सांपडलोल्या सवें हुस्को दाखयतली आनी मारये भाशेन तांच्या गरजांक पावून आमच्या हुस्क्यान बोल्लोल्या काळजां वरवीं शिव वर्तमानाची परगटणारां जावंक आमी वावरोंक आमकां उलो आसा. हेंच मिसांव आमी जियोंक आनी फुडें व्हरूंक आमकां मायेचे विनवणेन देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. वचात शिव वर्तमान परगट करात. ह्या वर्साचो गवळीक विशय. ह्या दिसांनी आमी आकबार मारीच्या जल्माचे परबेक तयार जातना ताचेर आमी नियाळ करता. आनी कोण भाशेन हो विशय आकबार मारीच्या जिवितांतले कांय गूण आमकां शिव वर्तमान परगटूंक एक भाशेन हुस्कायतात, आमकां आदाराचे जातात, हाचेर नियाळ करता. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, मारीचो किरीत गूण दुसऱ्या सवें हुस्क्यान बोल्लोली ती वस्तोरी. आयज आमकांय ह्याच हुस्क्यान बरोवन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक शिव वर्तमान परगटूंक उलो करता. साबार पडी कुडीक आमी चुकल्या दुसऱ्या सवें हुस्क्यान बोल्लोलें आमचें काळीज जावंक ना. दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवंक जायती पावटी आमी फाटीं उरल्या. हे आनी सगळें आमच्या मनीस असोगतायेची आनी चुकीची दूख धरून देवाची काकलुतीक ह्या मिसाचे सुरवातीकूच आमी उलो करुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञेव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
ह्या मिसांत आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरया. कितें भाशेन आयचें मीस पेटयता मिसाची भेटेची मांडावळ करता त्या भाव भयणां खातीर तांच्या गोरव्यां खातीरूय मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यो दाखपार मारीक आमी आज भोगतीन वंदयता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशें आमकां तिचे बिणवणेन दिसान दीस सोदेक तुजे कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागेवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलोलों तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भियोवन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशाचे जानवाये पोरमणें उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांची जानवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. परतून म्हणया. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां कितलो. दीसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्यांचे जानवाये परस अदीक व्हड म्हजी जानवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. उद्गार. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. 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 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. 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 Sorvespor तुमचे सोवे यासू.
जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हणूंक आयली. तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका तें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. तुवें जुदेवाची शुद्धी करपाची रिती पोरमोणे फातरांचीं 6 दोणां आसलीं. तो रेकांत 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणीं तीं ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशेंच केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकूर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतूच हलको तो वाडटात, पूण तुवें बरो सोरो तो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या इश्टांनो, आधुनीक काळार ह्या नव्या समाजांत आमी अशें म्हणूंक जाता 3 उतरांचो वापर सबार पावटी वो चड प्रमाणान आमच्या जिवितांत जाता. हीं उतरां सबार जाणां गोडीक आमी आमच्याच तोंडान उच्चारता वा आमचे वागणुकींतल्यान दुसऱ्यांक दाखयता. 3 मुखेल उतरां कोण तीं म्हाका सांगशात? खंयचीं 3 उतरां आमी आतांच्या काळार चड प्रमाणान आमच्या जिवितांतल्यान गोडेक वापरता, दुसऱ्यांक एक भाशेन कळीत करता? कसलीं उतरां तीं? 3 उतरां. सॉरी, प्लीज, थँक्यू. आनी कसलीं जावपाक शकतात? आनी कसलीं? हाव आर यू? आनी कितें? आय लव यू. ओके. असलीं 3 उतरां कसलींय जावपाक शकतात. आय लव यू, सॉरी, प्लीज, थँक्यू. पूण हांव आयज सांगूंक सोदतां आनी कितें भाशेन आयच्या ह्या विशयाचेर भर घालूंक सोदतां ती उतरां म्हणल्यार आय, मी, मायसेल्फ. कित्याक आधुनीक काळार पळोवंक गेल्यार ही आदली आमची उतरां सॉरी, प्लीज, थँक्यू, आय लव यू, ओ गोडे कोणाक रागान आमी म्हणटा आय हेट यू, आय लायक यू, असली उतरां गोडीक आयज तितल्या प्रमाणान आमी वापरिना. पूण आमच्या जिवितांतली वागणुकींतल्यान दुसऱ्यांक जरूर कळून दिता आय, मी, मायसेल्फ. म्हाका म्हजें स्वताचें पडलेलें आसा. हांव म्हाका देव समजतां. असलें आमचें आयज धोरण, असलो एटिट्यूड आयज सबार प्रमाणेन आमी आमच्याच खासगी जिवितांत गोडेक पळोवंक दिसता. कित्याक सादी उदाहरणां घेतल्यार जाल्यार कोणूय कसली गरजेंत आसा गोडेक आमच्या मनीस सैमानूच आसा दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक. पूण सबार पडे आमच्या मनांत विचार येता हांवें त्या मनशाक आदार कित्याक करपाचो, वो हांवें ताका आदार केलो जाल्यार म्हाका गोडेक ह्या ताच्या संकोश्टांत आनीक वायट भोगूंक पडटलें. कोणूय रस्त्यार एका उपसोयकाक एक्सिडेंटान सांपडलेलो आसा जाल्यार हांव त्या मनशाक कित्याक आदार करूं? म्हाका गोडेक ह्या भानगडीन पडूंक नाका. आय
मी माय सेल्फ असले जायते पावटी आमचें धोरण एटिट्यूड देखूनच आयचो विशय आमकां कितें भाशेन असलो एटिट्यूड आमचें धोरण बदलूंक एक चॅलेंज कशें दवरता एक आव्हान आमच्या मुखार दवरता आनी आयचो विशय मारेचो दुसऱ्या सोबी हुस्को शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां उलो दिता जे भाशेन मारिया दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोली वस्तोरी जाली आयज हो विशय असलें आमचें धोरण आमच्या स्वताचें काशा जिविताचें चिंतपाचें सोडून दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लेलें जिवीत जावंक आयचो विशय आमकां उगडास करता आनी देखूनच हुस्क्यान बरोवप टू बी कन्सर्न्ड अबावट अदर पर्सन हें पयले सुवातेर समजूंक गरजेचें आनी हुस्को दुसऱ्या सोबें कितें तो आमी समजूंक गेल्यार सादी उदाहरणां आमच्या जिवितांतल्यान आमकां घेवंक जाता आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा टू पूट आवर सेल्व्स इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन दुसऱ्याच्या जिवितांत जो कितें भोगता ताचे जिवितांतलें दूख भोगप वा दुसऱ्याचे जिवितांत जो कोण मनीस कितें अणभवता हें ताचें जिवीत अणभवप आनी दुसऱ्याक आदाराक पावप हें जावन आसा साद्या उतरांनी हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आनी समजूंक एक सादें उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता आमी टीव्ही पळयता टीव्हीचेर आमकां जायते तरेचे एड पळोवंक मेळटा हो एक एड कितें भाशेन आमकां आयच्या विशयाक कितें गरजेचो एडवर्टिजमेंट ह्या एडवर्टिजमेंटान एक आवय आनी एक पुताची खबर आमकां मेळटा ह्या ताच्या सुपुल्ल्या पुताक फुटबॉलाचो खूब शौक आसलो एक भाशेन फुटबॉल खेळूंक ताका खूब आवडटालें आनी आपलो हो फुटबॉल खेळपाचो गूण वापरून एक भाशेन आपल्या इस्कॉलाचे टिमीन तो खेळूंक सोदतालो आनी ह्याच खातीर जायतो प्रयत्न तो करतालो पूण हे इस्कॉलाचे टिमीन ताका खेळूंक हे टिमींत भाग घेवंक ताका मेळ्ळें ना दुसऱ्यांक एक भाशेन हे इस्कॉलाचे टिमीन विचून काडटा आनी हें पळोवन ताचे आवय निर्शेता पूण अकस्मात एक दीस होच तिचो सुपुल्लो पूत येवन आपल्या आवयक म्हणटा मामी हांव म्हज्या इस्कॉलाचे टिमींत एक भाशेन सिलेक्ट जाला म्हाका तुवें बासायल्ले ते नवे फुटबॉल शूज मोचे हाडून दी आनी हे उमेदीन 2 दिसा ही ताची आवय पळयता की हो भुरगो सांजेच्या वेळार आपले प्रॅक्टिसेक वेता उमेदीन वेता पावस चडो वत येवं उमेदीन प्रॅक्टिसेक वेता आनी परतून येताना एक भाशेन आख्या आंगाक रेब चिकोल बरोवन येता आनी असोच दीस भरता तेन्ना ताच्या आवय एक दीस चिंतता की आपूण आपल्या पुताक सरप्रायज दितली ताची जेन्ना ही गेम जावची आसता आपूण वचून तुय ताका एक भाशेन चेअर करतली आनी तुय वचून आपल्या भुरग्याच्या खेळाचें एक भाशेन तोखणाय करून ताका हांव ही सरप्रायज दितली पूण वचून तुवें पळयत जाल्यार हो सरप्रायज त्या भुरग्याक न्हय ते आवयक जाता कित्याक तुवें वचून पळयल्यार जी खेळटाली ती टीम तातूंत तिचो सुपुल्लो भुरगो आसना ती आपल्या पुताक सोदता आनी तिच्या पुताचो आवाज तिका एका ग्रावंडाच्या कुशीक धांवन येता आनी पळोवंक गेल्यार कितें हो भुरगो भायर रावन तुवें कोणाक तरी चेअर करतालो आनी तेन्ना जेन्ना ही गेम सोंपता तेन्ना बारीकसाणीन ही आवय ही आपल्या पुताक कितें करता ती पळयता जेन्ना गेम सोंपता ताचो एकलो इश्ट एक गरीब इश्ट जो खेळांत ताचेवन आनीक एक भाशेन बरो आसलो ताका खेळपाचो आनीक अदीक बरो गूण आसलो आनी ह्या आपल्या इश्टा खातीर जे फुटबॉल शूज ताणें आपल्या आवय कडेन मागलोले हे तो ताका दिवन ताका ताच्या जिवितांतलो एक भाशेन खेळपाचो गूण ताच्या जिवितांतलो हावेस खेळपाचो ताका एक भाशेन आदार दिता घडीक तो आपले इस्कॉलाचे टिमीन सिलेक्ट जावंक ना पूण ताचो इश्ट हे इस्कॉलाचे टिमीन सिलेक्ट जाल्लो आनी हाकाच लागून ह्या ताच्या गरीब इश्टा लागीं खेळूंक आनी खेळटना हे फुटबॉल शूज घेवंक ताका एक भाशेन जायना आसलें देखून हो ताचो इश्ट ह्या आपल्या इश्टा खातीर आपले आवय कडले घेतलेले फुटबॉल शूज ताका दिवन ताका एक भाशेन आदाराचो जाता हें सादें उतरांनी हुस्क्यान भरलेलें जिवीत हो सोपुल्लो भुरगो करो पूण आमकां आयज ह्या विशयाचेर एक व्हड देख आमकांय दिता घडीक आयज आमच्या जिवितांत आमचें धोरण एटिट्यूड असलो जाला आय मी माय सेल्फ पूण आमकां कितें भाशेन आंकवार मरेचे देखीन आनी ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याचे ह्या एडवर्टिजमेंटान मेळ्ळोली आमकां देख आमकांय आयज कितें तरी जिवितांत आपणावंक उलो करता दुसऱ्या सोबें हुस्क्यान बरोवप टू बी कन्सर्न्ड अबावट दी अदर पर्सन दुसऱ्याची गरज ओळखप आनी दुसऱ्याक आदाराक पावप
आमकां आंकवार मारीच्या जिविताचेर नदर मारल्यार असल्यो सबार आमकां घोडण्यो तिच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. आयच्या वाचपांत जुवांवाचे शिव वर्तमान दुसरो आवेस्वर तातूंतय ही घोडणी काय बरे भशेन आंकवार मारीचें उस्क्यान भरलेलें जिवीत आमकां दाखयता. पूण ताचे आदीं आमी तिच्या जिवितांतल्यो दुसऱ्यो घोडण्याचेर नदर मारया. आमी जाणा जेन्ना आंकवार मारया गोरबेस आसता आनी तिची मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस आसतना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आंकवार मारया तिचे सेवेक वेता, तिची काळजी घेता, तिका आदाराक पावता. जेन्ना भुरगो जेजू देव तेंपलान सांडटा एका आवयचें उस्क्यान भरलेलें काळीज आंकवार मारये चडशें आमी पळयता. जेन्ना जेजू आपले म्हण्यारपणांत आपलें पुरोवचोन आपलें म्हण्यारपण चलयता जायते फावटी लोकां कडल्यान ताका वायट भोगचें पडटा घडीक आंकवार मारया हे आपल्या पुताक सदांच सांगात दिता. आनी शेकी आमी पळयता जेजू खुर्सार उमकळटा तेन्ना ताका एक भाशेन ताच्या दुखान ताच्या मरणान कश्टान ती उस्क्यान बरोवन एक आवय ताका सांगात दिता. हेंच आंकवार मारीचें उस्क्यान बोललेलें जिवीत. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांवाचो दुसरो आवेस्वर एक सोबीत घोडणी आनी आमी ही घोडणी जाणा कानाच्या लग्नान कोण भाशेन जेजू उदक आसलेलें तो सोरो करता. एक व्हड मिलाग्र जेजूची पयलीच मिलाग्र. पूण ही मिलाग्र जावंक कितें भाशेन मारयेचो तातूंत जायतो हात आसा. आनी कोण भाशेन आमकांय आंकवार मारया हे घोडणे वरवीं उस्क्यान बरोवंक उलो करता तें आमकां दिसून येता. आनी उस्क्यान बरोवंक उस्क्यान दुसऱ्याचो एक भाशेन आदाराक पावंक कितें गरजेचें हें आमकां आयच्या वाचपान मेळटा. कांय ह्या वाचपांतल्यो वळी वापरून आयज आमी आमच्या जिविताक संदेश घेवया. कोण भाशेन आमी दुसऱ्या सवें उस्क्यान बरोवंक जाता. सुमार 4 वळी ह्या वाचपांतल्यो आयज हांव काडटां. पयले सुवातेर आमकां ह्या वाचपाचे सुरवातेकूच जेन्ना ही घोडणी घडटा एक लग्न काना गांवांत आसता थंय एक भाशेन तांचो सोरो सोंपता. पयलीच वळ आमकां हें शुभ वर्तमान दिता तांचे लागीं सोरो ना. हें मारयेचें एक भाशेन उस्क्यान भरलेलें काळीज. मारया तांची गरज वळखता. हो पयलो गूण आमकां आसूंक गरजेचो. जर आमी दुसऱ्याक उस्क्यान बरोवन दुसऱ्याची सेवा करूंक सोदता जाल्यार हेंच मारयेचें काळीज तांचे लागीं सोरो ना. दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवंक टू बी एटेंटीव टू द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन. कित्याक ह्या लग्नाच्या वस्त्यांत आमी जाणा जेन्ना आमी लग्नांत भाग घेता ह्या आख्खें सेलेब्रेशन आमी पळयता साबार लोक थंय आसता. साबार बोबाळ एक भाशेन हांसतात खेळटात. पूण ह्या बोबाडांत ह्या गर्देंत एक भाशेन आंकवार मारया ह्या लग्न जातल्या एक भाशेन जोडप्याची त्या गोरेब्याची एक भाशेन गरज ओळखून घेता. तांचे लागीं सोरो ना, तांचो सोरो सोंपला ही गरज ह्या सगळ्या बोबाटांत ती ओळखून घेता. आनी हेंच कितें आमकां दर एकल्याक गरजेचें. जर आमी दुसऱ्या सवें उस्क्यान भरलेलीं मनशां जातलीं जाल्यार आमचे भोंवतणी आसलेल्या मनशाचें गरज ओळखूंक टू नो द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन, टू बी एटेंटीव टू द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन हें आमकां आमच्या जिवितांत गरजेचें. जायत घडयेक ह्या मनशाची आर्थीक परिस्थिती कोणूय एक भाशेन एका मनशाक आमच्या समाजांत आमच्याच समुदायांत घडयेक कसली दुडवाची गरज आसा ही पयली गरज एक भाशेन आमी ओळखूंक जाता. घडयेक कोणूय मनीस आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगोजेंत एक भाशेन आपल्या भावनीक गरजेन एक भाशेन आमची गरज तो मागूंक सोदता. घडयेक आपल्या जिवितांत कितें घडणी घडला म्हणून एक भाशेन तो दुकान आसा वा ती वस्तुरी तो मनीस दुकान आसा वो घडयेक कसले परिस्थितीक लागून कसलें उद्रूस त्या मनशाच्या जिवितांत आयलां ताची भावना एक भाशेन ताच्या जिवितांत कसली गरज आसा ती ओळखून घेवंक आमी गरजेचें. कोणूय मनीस एक भाशेन आपल्या जिवितांत सांडला घडयेक देवा सरशिल्लो पयस आसा असल्या मनशाची गरज ओळखून त्या मनशाक कोण भाशेन आमी परतून देवा सरशी हाडूंक जाता असली गरज आमी दुसऱ्यांची ओळखूंक पयले सुवातेर आयज आमकां हो विशय उलो करता. दुसरे सुवातेर दुसरी वळ आमकां ती मेळटा ती म्हळ्यार तो सांगतीत तें करात. आंकवार मारया जेजूच्या शिसांक म्हणटा जेजू जें कितें तुमकां सांगता तें तुमी करात. आमी दुसऱ्या सवें उस्क्यान बोत्तलीं जाल्यार निसफकत आमच्या बोळान आमचे जाणवायन जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान बागीन पावलो म्हणटा हांव शुभ वर्तमान परगोडटा खरो पूण हें म्हजेच जाणवायन करिना म्हज्या बोळान तें करिना देवाचे कृपेन पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन हांव तें करतां. देखूनच आंकवार मारया आयज दुसरो संदेश आमकां दिता तें म्हणल्यार आमी दुसऱ्यांची गरज ओळखतलीं जाल्यार दुसऱ्यांक देवाचेर पातयेवंकूय आमी शिकोवंक जाय. जे भाशेन आंकवार मारया आपल्या
जेजूच्या शिसांक सांगता तो सांगता तें तुमी करात. जेजूचेर तुमी विस्वास दवरात, ताचेर तुमचो बावर दवरात आनी तुमच्यो कितें भशेन ह्या कुटुंबाची गरज जेजू सारकी पावयतलो. हें आमकां गरजेचें आमच्या जिवितांत. दुसऱ्यांक आमच्या बळान आमी आदार दिता अशें न्हय, पूण देवाच्या आदारान दुसऱ्यांची गरज ओळखून तांच्या आमी आदाराक पावता. हें की आमच्या जिवितांत गरजेचें. तिसरी वळ आमकां ती मेळटा, जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा दोणां उदकान भरात. आयज कितें भशेन दुसऱ्यांचें जिवीत जें एके भशेन उणेपणान ती आपल्या जिवितांत उणेपण भोगतात, घडये कसलेय मनशाच्या जिवितांत कसले तरेची गरज आसा. आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोरन्या वरवीं, आमच्या आदारा वरवीं तांचें जिवीत आमी बरेपणान भरूंक गरजेचें. हो आमकां आयचो विशय उगडास करता. जे भशेन ह्या दोणांनी जेजून ह्या शिसांक उदक भरूंक सांगलें, आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय भरतलीं. दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक भशेन तांच्या गरजा वेळार, तांच्या संकश्टा वेळार तांकां आदाराक पावतलीं, तांकां आमचो वेळ दितलीं, तांच्या जिवितांत आमचें आसणें भरतलीं. असलीं मनशां जावंक आमकां आंकवार मारया आयज हुस्कायता. आनी निमाणे सुवातेर आमी ही मिलाग्र जाणाव, जेजू उदकाचो सोरो करता. एक भशेन उदक, एक सादें उदक सोऱ्यान बदलता. आमी जेन्ना दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरता, आमी घडये हेच भशेन दुसऱ्याचें जिवीत, एक भशेन जें सादें चालतें जिवीत आमी एक भशेन मिलाग्रीन भरूंक सोदता. जे भशेन आंकवार मारया जेजूचे मिलाग्रीन भागिली जाली, तिच्या आसण्या वरवीं, तिच्या हुस्क्यान भरलेल्या काळजा वरवीं जेजून ही ह्या गोरेब्याचो पयलींच मिलाग्र केली आनी जेजूक एक भशेन ताची मिलाग्रीन ती सहभागिली जाली. आमी दुसऱ्यांच्या गरजो वळखता तेन्ना, दुसऱ्यांक आदाराक पावता तेन्ना जेजू भाशेन दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बदलूंक पावता. असलें काळीज आयज आमकां मागुया. आनी हेंच जावन आसा शुभ वर्तमान परगडपाचें आमचें काम. जशे भशेन आमकां आयचो विशय उगडास करता, मारीच्या हुस्क्यान भरलेल्या काळजा वरवीं, तिच्या जिविता वरवीं तें शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां उलो करता. शुभ वर्तमान देवाचें उतर परगटलें जाल्यार न्हय फकत उतरांनी, पूण मारी भाशेन दुसऱ्या सवें हुस्क्यान भरलेलीं आमी मनशां जाता तेन्ना, दुसऱ्यांक आदाराक पावता तेन्ना, दुसऱ्यांची गरज वळखता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक जेजूचें बरें शुभ वर्तमान, देवाचें बरें उतर जावंक पावता. हेच करपाक कितें भशेन आयज आमकां सगल्यांक मागुया, मारे भाशेन आमचें काळीज दुसऱ्या सवें हुस्क्यान भरलेलें जावंक, आनी जे भाशेन जेजून उदकाचो सोरो करून दुसऱ्यांचें जिवीत, एक भशेन ह्या कुटुंबाचें जिवीत तांकां खुशालकाय हाडली, आमी दुसऱ्यांचें जिवीत बदलून तांच्या जिवितांत खुशालकाय आणून हाडटलीं मनशां जावंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगलीं बिरांवया. कांय आमच्यो गरजो हे वेळार बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवे हुस्को दाखोवंक आनी पोरजेचे गरजे आकांता वेळार तांकां पावूंक आनी आपले सेवाचे मुनियरपणा वरवीं ते सुवर्तमानांचे पुरगोडणार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हयच आपलो हुस्को पूण अदीक करून समाजांत वसतेल्या वायटाचो हुस्को मनान दवरून वायट नपयत करूंक आनी दर एकल्याचो धर्म सोंपेपणी परगटूंक आनी जियोंक आपलो आदार आनी तेंको तांकां दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा ही मागणी. आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना सदांच आमकां एकामेकाचो हुस्को आसूंक आनी आमी गरजेक सांपडलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची मोगान सेवा चाकरी करूंक
आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा, ही मागुया. आमी सगळीं मारयेची भुरगीं तिची शिगोणी जिविताची देख घेवन आमी चलतां, भोंवतां, जियेतां आनी वावुरतां थंयसर आमचे शिगोणी जिविता वरवीं आनी सुवर्तमानांचे परगटणारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा, ही मागुया. बोमोगाळ बापा, काय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. आमकां मारी भाशेन दुसऱ्या सवें उस्क्यान बोलली मनशां जावंक तुजे कृपेन भर. आनी आमच्यो हेरूय खासगी गरजो जे आमच्या काळजा मनांत घेवन ह्या मिसांत आमी आयल्या ते आमकां तुजे दयाळेन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मिटवणे वेळार गीत घेऊया. C18 पेज नंबर 36. C18. सगलीं बी रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसाक किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासोती देणी आमी तुका भोगतीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागूंत आंकवार मारीचो भोगतीन आमी उगडास करतना आनी तुजें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी तुका वाखाणटा. शेकांचे एक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशां ताई कितली अप्रिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवुंडार मनशां कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटात स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दोलबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
utsorgi tuka soy soy. Sones poraci navieta taka soy, utsorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंचे. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gurpur gotuya Sumyache soayo unakata Ani ekausit ketieta Kitlet pati tu volvo anuso Ami tuje morar gorgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरून तान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं भावार्थान उच्चारूं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुज्या आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशां नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जचे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सगळीं भिरावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा बाग्यो दाखवार मारीचो उगडास करून स्वर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ते साकवार मारीच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्ताच्या सांगाता सासनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी काल ते पोणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया. T37 पेज नंबर 219. T37.
गीत घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20.
चोथरायदोरची कॅन्टीन आसा कोणाक जाय तांणी घेवची म्हूण मागता.